पावस तेकलो तरी मुरगांव नगरपालिका पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात करिना अशी कागाळ नगरसेवक सुदेश भोसले हांणी केल्या। कांय गटारां तुंबिल्ल्यान पावसान भरपाची शक्यताय आसा। नगराध्यक्षाक सांगल्यार तो मागीर पळोवया अशें म्हणटात। जाल्यार लोकांच्या घरांत पावसाचें उदक भरल्या उपरांत पळयतले काय असो प्रश्न नगरसेवक सुदेश भोसलेन विचारला। पावस तेकलो तरी मुरगांव नगरपालिका पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात करिना अशी कागाळ नगरसेवक सुदेश भोसले हाणें केला। फाटली 3 वर्सां मुरगांव नगरपालिका पावस तेकलो म्हणटकी जून म्हयन्यांत पावसाची कामां हातांत घेता। कांय गटारां तुंबिल्ल्यान पावसान ती भरपाची शक्यता आसा। नगराध्यक्षाक सांगल्यार तो मागीर पळोवया म्हणटा। जाल्यार लोकांच्या घरांनी पावसाचें उदक भरल्या उपरांत पळयतले काय असो प्रश्न नगरसेवक सुदेश भोसलेन केला। एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार प्री मॉन्सून जे काम आसा ते पयलीं स्टार्ट जावपाक जालें। जानेवारी फेब्रुवारी मार्च म्हयनो जो एप्रील सदांच आतां 3 वर्सां आमकां कावन्सिलाक जाली। 3 वर्सां आमी पळयता जाल्यार आमी प्री मॉन्सून स्टार्ट करता केन्ना जुनान पावस पडटा आनी आदले म्हयन्याक म्हण काम स्टार्ट करपाक पळयता आनी तेन्ना लेबर आसना काय आसना। आतां आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतला प्री मॉन्सून स्टार्ट करचें म्हणून तेन्ना आमी जानेवारी पयलीं घेतलेलें रेजोल्युशन। आजून पर्यंत म्हाका दिसता CP आसा पळय सद्या ताका दिसता की आजून पर्यंत पावस पडचो ना म्हणून ह्या वर्सा तरी पावस पडचो दिसता तांकां। पूण आतां अशें कंडिशन आसा की आमच्या हावजिंग बोर्ड कॉलनीन जे संतोशी माता जे आसा न्यू वार्ड नंबर 22 अशी हालत जाली आसा। सगळे गटर चॉक जाल्ले आसा। तरी पूण हांवें थोडे पयशे बीन घालून कितें म्हणजे प्रायवेट वर्कर एंगेज करून खुबशे गटर साफ केल्ले आसा। पूण सगळे गटर साफ करपाक शक्य ना। आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतले आनी प्रोविजन केल्ले पयशांचे प्री मॉन्सून वर्काक लागून। पूण आजून पर्यंत कांय ना। चेअरपर्सन म्हणटा पळय आजून मागीर पळया केन्ना जुनान पळयतले पावस पडल्या नंतर सगळ्यांच्या घरांत पाणी भरले पाणी येयल्या नंतर पळयतले। म्हाका तरी दिसता की अशें जे डिसिजन आसा ते पयलीं घेवपाक जाय। इलेक्शनाचो काळ आशिल्ल्यान निविदा काडपाक मेळूंक ना। नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाकडे निधी घेवन पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात करतले अशें मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले। गेल्या वर्सा वास्को 3-4 कडेन ड्रेनेज बांदिल्ल्यान तितले उदक भरचे ना अशें तांचें म्हणणें। स्टार्ट जावपाचें कारण म्हणजे मदींच इलेक्शनाचो कोड लागलो त्या खातीर आमकां ते टेंडरी म्हणून कांय करूंक मेळोंक ना। पूण आमी एसेन्शियल सर्वीस म्हणून आमी DMA कडेन उलोवन थंयसून एक फंड घेवपाचो म्हणून हें केल्लेलें आसा आनी ऑलरेडी ते प्रोसेस चालू आसा। ते नेक्स्ट विका भितर सुरू जातले। जे जे लो लायन एरिया आसा थंय आमी मेजर सुरू करतले। मोस्टली आमी सिटीन फर्स्ट स्टार्ट करतले पूण ह्या विका भितर स्टार्ट जातलें काम। ताका दिसना गेल्या वर्सा जाल्लेलें इतलें कंप्लेन काय नासलें इतलें म्हणून आसलें जितले बाकीच्या एरियान तितले वास्कोन काय जावना। कित्याक वास्कोन तुमी जाणा लास्ट टायम वास्को सिटी कावन्सिलर आनी MLA क्रॉस जेन न्यू 3-4 बांदल्या त्याच्यामुळे ते ऑलरेडी त्याचा ब्लॉकेजाचो कांय प्रॉब्लेम ना आनी उदीकूय रावंक ना। कोड ऑफ कंडक्ट लागला हे सगळ्यांकूच खबर आसा। ताच्या पयलींच हो निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो। पावसा पयलींची कामां पावसा उपरांत करपाक रावल्यात काय कितें अशें नगरसेवक सुदेश भोसलेचें म्हणणें। कोड ऑफ कंडक्ट लागलें निमित्त न्हू। कोड ऑफ कंडक्ट सगळ्यांक खबर आसा। लोकसभा इलेक्शन सगळ्यांक खबर आसली पयलीं। तेच्या पयलीं डिसिजन घेवपाक जालें। जे वर्कर्स आसा पळय प्री मॉन्सून जे घेता पळय ते पयलीं घेवपाक जालें। आता ह्या टायमार कितें रावलं आता घेतले म्हणटा पूण घेतले केन्ना जुनान घेतलेले पावस लागल्यानंतर लोकांच्या घरात पाणी शिरल्यानंतर पाणी भरल्यानंतर आनी लोक जेन्ना वावर येतात तेन्ना हे करतले। सगळ्या वाड्यात तीच कंडिशन आसा। पूण म्हाज्या वाड्यात तरी म्हाका दिसता म्हाजे लोक सुरक्षीत आसपाक जाय आनी सुरक्षीत आसल्या कारणान जे प्री मॉन्सून वर्कर्स टायमार जावपाक जाय आसलेले। पूण म्हाका तरी खंय तरी अशें थंयसर अशें दिसता की म्युनिसिपालिटी आमची आसा चेअरपर्सन सिरियस ना ह्या कामाचेर। म्हाका दिसता आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मारून बुद्धिनो आसा तशेंच वास्कोचे MLA आसा दाजी सालकर तेजेर सुद्दां इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट म्हणजे तेजेर सांगपाक डायरेक्शन दिवपाक जाय की अशें जे काम आसा ते प्रायोरिटी दिवचे आनी लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।